नमस्कार. दनपारच्या खबरात अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. आसगांव घर मोडपाचे केशीत नवो ट्विस्ट आयला. पुलीस महासचिव जसपाल सिंग हाणें कारवाय करूंक दिवंक ना म्हूण हणजूणचो पीआय प्रशल देसायाचो खुलासो. 2 दिसां पयलीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मुख्य सचिवा वरवीं चवकशी लायले उपरांत पीआय प्रशल देसाय निलंबीत केल्यात. आयतारा आसगांव एकल्याचें घर एका दिल्लीकारान मोडल्या उपरांत बोवाळ जाल्लो. प्रॉपर्टी खंय दिल्लीवाल्यान विकत घेतिल्ली. ताणें बाउन्सर आनी जेसीपी हाडून थंय रावपी एकल्या गोंयकाराचें घर मोडून उडयलें. ती फामील खंय त्या घरांत फाटलीं 30 वर्सां रावताली. मजगतीं पुलिसांनी दिल्लीवाल्यांक सपोर्ट केलो म्हूण आगारवाडेकार ह्या पिडीत फामिलीन आरोप केल्लो. ते उपरांत खूब बोवाळ जालो. राजकीय फुडारी घडणूक थळार पावले. सगळे प्रकरण तापतना 2 दिसां पयलीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मुख्य सचिवा वरवीं चवकशी लायल्या उपरांत पीआय प्रशल देसाय आनी 2 पीएसआय निलंबीत केल्यात. निलंबना उपरांत केसीत नवो ट्विस्ट आयलो. पुलीस महासचिव जसपाल सिंग हाणें कारवाय करूंक दिवंक ना म्हणून हणजूणाचो पीआय प्रशल देसायाचो खुलासो. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. मेर्शे स्क्रॅपयार्डात गॅस लिकेजा वयल्यान बोवाळ. 23 लोक दुयेंत. 10 जाणांची भलायकी मातशी हुस्क्याची दिसली म्हूण तांकां जीएमसीत दोतोरांचे देखरेखीत दवरले. सरपंच म्हणटा डेमोलिशनाची कारवाय जातली. बाकीच्या 12 स्क्रॅपयार्डांकूय मान्यताय ना. तांकांय नोटीस काडल्या. आमदार रुडॉल्फ खंय लोकांबरोबर. मेर्शे ब्रेस्तारा सकाळी स्क्रॅपयार्डात गॅस लिकेज. थळाव्या 20 जाणांचेर परिणाम जालो. 6 जाणांक जीएमसीत व्हरचे पडले. आज सकाळी जालें म्हणल्यार 5 सुमार ब्लास्ट जालो म्हटल्यार थंयच्यान धुंवर येवं लागलो. सगळीं जाणां जाणांक कितें जालें, सकाळीं उठता म्हणसर सगळ्यांच्या दोळ्यांनी दळूं लागलें आनी घुंवळ आयली थोड्या जाणां पडलीं बी. पडली म्हटल्यार मागीर सगळो बोवाळ जालो. सगळीं भायर धांवलो म्हटल्यार आनीक बोवाळ जालो. मागीर पळोवंक वयता जाल्यार हांगा फाटल्यानच्यान सगळो धुंवर येता. कसली गॅस ती आमी नको. दुसरी गजाल, हे सरावंडींग पळय झाडां आसा ती सुद्दां पळय काळी जाल्ली आसा. डिपार्टमेंटान लेटरां गेल्या पूण पंचायत मेन म्हटल्यार हांगा रिस्पॉन्सिबल हांव पंचायतीक मानता. पंचायत कांयच एक्शन घेना. असो पयलीं सगळो असो क्लाउड कसो व्हडलो धुके भरता पळय तशें जाल्लें. सरपंच म्हणटा स्क्रॅपयार्डाचेर कारवाय जातली. आमदार खंय लोकां वांगडा. आणि ना ताका ऑलरेडी डिमॉलिशाची आमी सोकस नोटीस दिल्या. आमी ताका ऑलरेडी आमी डिमॉलिशाची ताका सोकस नोटीस दिल्या. ताका ताणें रिप्लाय दिलो. सो आतां ताका डिमॉलिश आहा पळय ताच्या आतां ही ताका फर्स्ट आमी ऑर्डर काडल्या. आतां फुडली ताका आमी डिमॉलिश ऑर्डर काडटा आनी एंटायर स्ट्रक्चर ते डिमॉलिश करता. कंप्लेन लास्ट 6 मंथ्स हांव हँडल करता. तातूंत आमचे 2 ऑलरेडी म्हाका 2 इन्स्पेक्शन जावन आमी ऑलरेडी ताका आमी नोटीस बिटीस धाडून सगळे आमचे केल्ले आसा. पळय हिंगच्या सरावंडींग लोकांक जाय तशें जावंक जाय. लोकांक तो त्रास जाता जाल्यार तेणी ते सांबाळून करूंक जाय. अशें कितेंय करप सारकें लोकांक त्रास जायना तसो धंदो करा. प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकळेकार. धर्मीक थळा शाळांच्या 100 मिटरा भितर लिकर शॉपां बारांक लायसन दिवपाचो प्रकार 1980 सावन चल्ला. हे आदी सगळ्या मुख्यमंत्र्यांनी लायसनां दिल्यात. आपणे फक्त लायसनांची फी दोबरात केल्या. मुख्यमंत्र्यान रजाव दिले. काँग्रेसी खंय फटींगपणां करून लोकांक पिशे करपाची संवय. फी वाडयिल्ल्यान खंय अशी बारां सुरू करूंक आडखळ जातली. विरोधक जे बोवाळ करता पळय न्ही रे, बारांची आमी 100 मिटराचेर हाडले म्हणून आमी 100 मिटराचेर हाडूंक ना आनी आमी 100 मिटराचेर करपाचें परमिशन दिवंक ना. हांव तुका सांगता 1980तलो हो सर्कुलर आसा आनी होच सर्कुलर ज्या सर्कुलरान बारां जी आहा पळय न्ही रे ती 100 मिटर दिवपाची पावर सरकारा कडेन आसा. आनी 1980 पासून जितकी सरकारां आहा पळय न्ही त्या सगळ्या मुख्यमंत्र्यांनी ही सगळीं बारां 100 मिटराचेर रिलॅक्स खंय तरी एखादो कुरीस आसतलो, खंय तरी एखादो घुमटी आसतली ती आसा म्हणून ताका बार घालपाक मेळनासलें. ती पावर सरकारा कडेन दवरलेली. त्या खातीर विरोधक जे सांगता पळय न्ही आतां हो लॉ हांवें चेंज केलो म्हणून तो चुकीचो समज आसा. हांवें कायदो बदलूंक ना. वयल्यान हांवें आनीक हर्डल क्रिएट केल्या. हर्डल कितें केलां तेंय सांगता हांवें काडलेलें नवें सर्कुलर हांगासर आसा. तांकां काँग्रेसीक खोटें उलोवन आपलें खरें करपाची संवय जाल्या. हांवें जर पयलीं तेजी 5000 फी जर आसली म्हणजे आतां सपोज एक्स मनीस म्हाज्या कडेन लायसन मागोंक येयलो हांगा खुरीसा म्हाका दी 100 मिटर इले सगळे मुख्यमंत्र्यांनी ती दिला. आतां जे आमदार सांगतात पळय न्हू तेंचे ज्यो फायली आहा
तेंच्यांनी कितलेशेच फावटी जे पयलीं रिलॅक्सेशन घेवन बार्रां घेतल्या. म्हाज्या गांवांत बार ना आनी म्हाज्या पुराय मतदारसंघात फाटल्या 5 वर्सांक एकूय रिलॅक्स करून हांवें परमिशन दिवंक ना. म्हाज्या मतदारसंघांनी दिवंक ना. म्हळ्यार वेगवेगळे आमदार जे सांगता पळय न्ही तेंच्या भितर जाल्यार रिलॅक्स करून दिलां. आत्तां बदल कितें जाला मागीर तूं म्हणटलो 1980 उपरांत नक्की चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान बदल कितें केलो. तेजी फीस आसली 5,000 XYZ म्हाज्या अंदाजान, जाल्यार ती फीस केली 10,000. म्हणजे आनी हर्डल क्रिएट केलो, ती कोणी घालची न्ही. अशी बार्रां इस्कॉला कडेन कोणी घालची न्ही. म्हणून तेजी ही जर हांवें पावर काडून उडयली फाल्यां सकाळीं जाल्यार हजारांनी बार्रां जी आहा पळय न्हू रे ही बंद जातली. आनी हजारांनी कोण तरी हायकोर्टान वयतलो म्हणजे तुमी खंयच्या बेसिसाचेर ही बार्रां घातल्या काय म्हणून. ती डिस्क्रिमिनेटिव्ह पावर सरकारा कडेन आहा, ती पावर जायना आतां काडून उडयल्ली हें सांगता म्हणून. हजारांनी लोकांची बार्रां बंद जातली, वेवसाय बंद जातले आनी परत आसतलेशे लोक रस्त्यार येतले. त्या खातीर म्हाज्या सरकारान ही डिस्टन्स हायेन कमी करूंक ना. हें डिस्टन्स 1980 पासून आतां पर्यंत आसा तेंच आसा. म्हाज्या सरकारान वयल्यान ही फीस ही डबल केल्या. म्हणजे असली तेज्या पेक्षा डबल करपाचें काम हें फक्त म्हाज्या सरकारान केलां. आतां हें चूक आसा जाल्यार म्हाका तेंच्यांनी सांगचें. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान 1980तले नोटिफिकेशन काढून दाखयले. गोंयांत 1980 पयलीं धर्मीक थळा शाळांच्या 500 मिटराच्या रेडियसात बार्रांक बंदी घाल्ली. 17 डिसेंबर 1980 त्या वेळच्या काँग्रेसीच्या प्रतापसिंग राणे सरकारान नेमात दुरुस्ती करून ही शीम 500 वेल्यान 100 मिटराचेर हाडली. ह्या नेमात थाकाय दिवन लिकर शॉपांक मान्यताय दिवपाचो अधिकार सरकारा कडेन आसता. सगळ्याच सरकारांनी ह्या रेडियसा भितर बार्रांक मान्यताय दिल्ली. सरकारान आतां केल्ले दुरुस्तीत ह्या रेडियसात येवपी बार्रांक फी दोबरात केल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. देशात आणीबाणी लागू करप होच संविधानाचेर मोठो हल्लो आशिल्लो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मून नवे संसदेच्या अभिभाशणात 1975तले इंदिरा गांधीचे एमर्जन्सीचो इश्यू काडलो. पेपर लीक प्रकरणात खंय कारवाय जातली. दोशीक सोडचे ना. सरकारान पेपर लीक आडावंक कडक कायदो केला. राष्ट्रपती उलयली. आणीबाणीच्या उल्लेखाचेर काँग्रेस चाळवली. हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है. हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है. इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है. संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है. जुलाई की 1 तारीख से देश में भारतीय न्याय संहिता भी लागू हो जाएगी. अंग्रेजी राज में गुलामों को दौड़ देने की मानसिकता थी. दुर्भाग्य से आजादी के अनेक दशकों तक गुलामी के दौर की यही दंड व्यवस्था चलती रही. इसे बदलने की चर्चा अनेक दशकों से की जा रही थी, लेकिन ये साहस भी मेरी सरकार ने ही करके दिखाया है. इन नई कानूनों से न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी. मेरा सरकार ने सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देना शुरू कर दिया है. जिन परिवारों को सीएए के तहत नागरिकता मिली है, मैं उनके बेहतर भविष्य की कामना करती हूँ. 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था. तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है. मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं. केंद्रान गोंय सरकाराक MSME उदरगती खातीर 61 कोटी दिल्यात. मुख्यमंत्री उलयला. गोंयांत MSME खातीर 200 कोटींचे खासा केंद्र उबारूंक केंद्रान बावटो दाखयला. सरकार केंद्राक खंय रोखडोच प्रस्ताव धाडटले.
संवसारीक MSME दिसा सरकारान 3 खासा कार्यक्रम सॉफ्ट लॉन्च केले. वर्ल्ड MSME दिसा निमतान गोंय सरकारान MSME कामगिरी वाडोवप आनी गती दिवप, वेवसायीक सुविधा केंद्र आनी बायला उद्देजकांक सुविधा केंद्र सुरू केल्यात. राज्यात MSME उर्बा दिवपा खातीर सरकाराचो यत्न. वेगवेगळ्यो गजाली वीच कीप्स द हर्डल ऑलवेज फॉर द इंडस्ट्रीज. म्हणजे हे लायसन वचून पुलिसेंतल्यान घेवन यो, ते लायसन फायरात, अश्यो वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो आशिल्ल्यो त्यो आमी 54 डिक्रिमिनलायज केले. इट इज अननेसेसरी. इट इज जुने वेगवेगळे लॉज जे आसता पळय न्हू ते काडून उडोवपाचें काम जें आसा पळय न्ही आमच्या सरकारान केलां. 61 crores ऑफ रुपीज MSME खातीर आमकां आयल्या आनी इवन दो म्हणजे मोर मनी दे आर रेडी टू गीव. म्हणून हांवें म्हाज्या डायरेक्टराक सांगलां की MSME खातीर आमकां इन्स्टिट्यूशन एस्टाब्लीश दिवपाकूय फाटले फावटी रेडी जाल्ले. ते काही आमकां फक्त जागा आनी ह्या विशया खातीर उरला. डॅट ऑल्सो वी आर टेकिंग. आवर डायरेक्टर शी वील टेक द इनिशिएटिव्ह आनी वील एस्टाब्लीश डॅट विदीन अ इयर. उद्देग मंत्री माविन गुदिनो म्हणटा आपलो उद्देग वाडोवपा खातीर सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी MSMEत सामील जावचे. वी वॉन्ट देम टू बिकम मायक्रो युनिट्स. म्हणजे ते जी वस्त करता ती खूब बरी आसता. तांकां मार्केटींग ना, तांकां कशें आपलो प्रोडक्ट दुसरे कडेन घालपा फेसिलिटी ना. हें करपा खातीर आमी 2 सेंटरूय उक्ते केला. आमी डिजिटल प्लॅटफॉर्मार तांकां कनेक्ट करतले आनी तांकां तरी डिजिटली ऑपरेट करपाक कोण ना. आमी कितें केलां, एक नॉर्थ एक साउथ सेंटर उगडला. सिमिलरली चड बायलो आसता सेल्फ हेल्प ग्रुपान वा मायक्रो युनिट्सान ते वयर काडपा खातीर वुमन एंटरप्रेनर्स डेव्हलपमेंट सेंटर तेय आमी हिंगा सॉफ्ट लॉन्चिंग केल्ले आसा. आनी म्हाका दिसता अशें केलें म्हणटच जे 7% कॉन्ट्रिब्युशन आसा टू ग्रॉस डोमेस्टीक प्रोडक्ट ऑफ द स्टेट, वी वॉन्ट टू इन्क्रीज दॅट टू एटलीस्ट 10% टू स्टार्ट वीथ. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. वादग्रस्त अमेरिकी भारतीय सॅम पित्रोदाक काँग्रेसीन ओव्हरसीज काँग्रेसीचो परत मुखेली नेमलो. भारतीयां विशीं वंशद्वेशी वक्तव्यां केल्ल्यान ताका हालींच काडिल्लो. आतां पित्रोद ओव्हरसीज काँग्रेसीचो मुखेली आनी राहुल गांधीचो सल्लागारूय. BJPन काँग्रेसीची खरडपट्टी काडली. राजीव गांधीच्या सरकारा सावन पित्रोद गांधी घराण्याचो सल्लागार. T20 वर्ल्ड कपात भारताचो फायनलीत प्रवेश. इंग्लंड आड जाल्ले सेमी फायनलीत इंग्लंडाक हरोवन भारतान 68 रन्सांनी जैत जोडले. फाल्यां सांजे साऊथ आफ्रिका आड भारत. कुलदीप यादव, अक्षर पटेलान 3 विकेटी काडून भारताचे जैताक बळ दिले. आतां पळोवया निकती आयिल्ली खबर. शिमोगा हांगासरले 3 फॅमिली सौदत्ती कर्नाटक हांगासरल्या येल्लम्मा देवीच्या दर्शनाक गेल्ली. ह्या येल्लम्मा देवीचे दर्शन घेवन ती आपल्या गावाकडे शिमोगा हांगासर परतत असताना पुणे बेंगलोर या नॅशनल हायवेचेर हावेरी जिल्ह्यातल्या बॅडगी या तालुक्यात बॅडगी हांगासर थांबिल्ल्या एका हायवेचेर थांबिल्ल्या एका ट्रकाक त्या टेम्पोन धडक दिली. तेज्यात 13 जणांचो जागीच मृत्यू जाल्लो आसा. तशेंच 4 जण गंभीर जखमी असून तांकां शासकीय इस्पितळात उपचारा खातीर दाखल केल्ले आसा. मिळालेल्या म्हायतीनुसार तो ड्रायव्हर आशिल्लो तेजो अचानक डोळो लागिल्ल्यान आपल्या वाहनावरचो ताबो सुटलो आणि त्या टेम्पून डायरेक्ट त्या हायवेच्या सायडीक लायलेल्या पार्किंग केल्ल्या माल वाहतूक ट्रकाक धडक दिली. तेका लागून हो अपघात घडलो. प्रुडंटा खातीर प्रमोद पोंडे. गोंयांत पावसाचो ऑरेंज अलर्ट. फुडले 4 दीस येल्लो अलर्ट. वाळशी ते वाठादेव दिवचल बायपासार धोक्याचे पाळसण कोसळ्ळे. रस्तो बांदपी कंत्राटदार आनी PWD अधिकाऱ्यांचेर FIR घालचो म्हूण आमदार दोतोर शेटये मागता. ते वटेन दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटला मुखार तळें. बांदोळ्या आमो रस्त्यार लायटीचे 2 खांबे मोडले. पावस 31 इंच. गोंयांत ब्रेस्तारा पावसाचो ऑरेंज अलर्ट. फुडले 4 दीस येलो अलर्ट. गोंय वेधशाळेची शिटकावणी. मजगती वाळशी ते वाठादेव दिवचल बायपास धोक्याच्या पालसण कोसळ्ळे. रस्त्यार येरादारीक आडखळ. आमदार शेटयेन रस्त्याची पळोवणी केली. PWD आनी कंत्राटदाराचेर FIR करचो म्हूण पुलिसांक निर्देश. आमी कित्याक कंप्लेंट फायन करूं शकना? घाल मरे कंप्लेंट. माझो घालतलो PS. घाल कंप्लेंट PWDचेर कॉन्ट्रॅक्टराचेर घाल कंप्लेंट. कळ्ळें न्ही? निग्लिजन्स म्हणून घाल. कळ्ळें न्ही? दे आर अकाउंटेबल फॉर यू. आतां पळय हे इतलें जालां. हाका लुकसाण कितें आसा?
ताका लुकसाण जाता कितें तांकां एक बरो धंदो जालो तो आतां तो एस्टिमेट तयार करतलो ताका काम गावलें ताका धंदो गावलो सफर कोण जातलें घाल कंप्लेन आय एम व्हेरी पर्टिक्युलर म्हाका कांयच ना म्हाका कोणचें देणें घेणें ना म्हणून हांव केन्ना काम करतना खंयच्याच सायटीचेर इंटरफियर जायना देणें घेणेंच ना. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटला मुखार उदक हॉस्पिटलांत येवपी लोकांक उदकाची आडखळी बांदोड्या आंब्याचें झाड रस्त्यार आडवे 2 लायटीचे खांबे मोडले रस्तो 2 वरां ब्लॉक. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फोण्या वारखण्या कुडतडकार आर्केड बिल्डिंगेत रात्या चोरी 12 ऑफिसां फोडली म्हूण कळटा. कोणाचें कितें चोरलां ताची अजून म्हायती ना. पुलीस स्पॉटार पावले. पंचनामो करून फुडलो तपास सुरू केला. टोळयेचे कर्म आसूयेत म्हूण थळाव्यांक दुबाव. बिल्डिंगेच्या वाठारांत एकूय सीसीटीव्ही ना. काल म्हळ्यार आज सकाळीं म्हाका 6:30 सुमार फोन आयलो की आमचे आयएमए हॉलांत एक्सरसायज प्लेस आसा की तांची लॉक फोडून दारां बी ओपन आसा म्हणून ते पळयलें आमी. ताचे नंतर जेन्ना ऑफिस ओपन जाली तेन्ना आमचे नोट केलें की 12 ऑफिसां जी आसा तांचे लॉक ओपन केल्ले आसा तांचे थोड्यांचे मोबायल गायब केल्ले आसा आनी बाकीचे अजून डिटेल जाले ना एमावंटाचे बी कांय कळूना आनी ताजें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. तितली जे फोडल्यात पळय न्ही ते एकट्याचें काम न्ही तें एक टीम आसूं शकता. कुडतडकर आर्केड जे बारकणे आसा हांगासर जवळ जवळ हो जो व्हडलो कॉम्प्लेक्स आहा हितूर विंग 1 to 5 पर्यंत विंग आसा आनी जवळ जवळ 50 फ्लॅट 50 वयरची शॉपां आसा ऑफिसां आनी ग्रावंड फ्लोरार 50 शॉप्स जे गोल्ड कितें दवरलेले हितूर ऑफिसांनी जावं कॅश कितें आशिल्लें अशें 12 जी ऑफिसां आहा ती सोडून चोर हांगसरल्यान लपास जाल्ले आसा. त्याच मुळे हांगासर आतां पळोवपाक पुलीस बी सगळे येयल्ले आसा पूण अजापाची गोश्ट म्हणल्यार खंयच हांगासर सीसीटीव्ही ना. सद्या पुलीस आपलें काम करीत आहा. सीसीटीव्हीचेरूय शोधाशोध चालू आसा. फोंडेच्यान स्टुडंटां खातीर शुभेच्छा. गोवा पुलीस बिल परत सरकारा मुखार. गोंय पुलिसांनी परत एक फावट गोवा पुलीस बिलाचो ड्राफ्ट गोंय सरकाराक दिला. नव्यान दिल्ल्या ड्राफ्टात गुन्यांवकारां विशीं 3 नव्या कायद्यांतल्या दुरुस्तींचो आस्पाव केला. ब्युरो ऑफ पुलीस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटान मॉडेल पुलीस कायद्याच्या आधाराचेर हे गोवा पुलीस ड्राफ्ट बिल तयार केला. बार्देशांत काणक्या लायटीचें काम करतना अपकीर्त. कामगार सोंपलो. लायटीचो खांबो बदलपाचें काम करतना कामगार पडून सोंपलो. भालेश्वर कुमार राठोड म्हणटा तो कामगार झारखंडाचो. कॉन्ट्रॅक्टर प्रायव्हेट ताका लायटीचे खांबे बदलपाचो कॉन्ट्रॅक्ट दिला. प्रकरण म्हापशा पुलिसे कडेन पावला. गेले 2 दीस जाले कंटिन्युअसली पावस पडत आहा आनी ह्या पावसान बार्देश वाठारांत पळयलें जाल्यार 2-3 इन्सिडंट जाले. एक सकाळीं इलेक्ट्रीक पोल जुनो आसलो काणके हांगासर तो चेंज करपाचें काम चालू आसलें आनी काम करता पोल घातलो जे वायरी ओडटा आसले तेन्ना खांब्याचेर चडलेलो एक कामगार झारखंडचो कामगार तो पडलो आनी ताका मरण येयलें. तो वचून पडलो आनी तो सारको सोंपलो. आमी हांगा नासले आमी ते सायडीन आसले तरी आमकां मागीर कोणी सांगता की तुमचो कोण ते पडलो आमी येयले पळय तेच्या पयलीं येयलो जाय पूण काम चलता तुमकां आयडिया आमी ट्रान्सफॉर्मर बंद केल्लो आमी ट्रान्सफॉर्मर बंद करून आमी गेले शॉटिंग करी आमी. पूण आतां ते नेमको पण जालो कितें कारण कितें जालें कित्याक कांय खबर तेंचें कितें केलें आमी तेन्ना सुपरवायझर आसलो न्हू सुपरवायझर आमी जर टाकून आमी कटिंगाक गेले हय सुपरवायझर आसले सो आतां ना सद्या सुपरवायझर कितें रे सुपरवायझर कितें रे सुपरवायझर वो हॉस्पिटल वेळसाव मानग्याक लागून शेतकारांचेर कलकल. थोड्या शेतकारांक शेत करूंक मेळना. शेतादेगे वयल्या तळ्यार सकाळीं मानगे दिश्टी पडिल्ले म्हूण थळाव्यांनी राना खात्याचे कानार घाला. आज मानग्याक धरल्या. काल पांदरो लायिल्लो. खबर आसा आमी वेलसांव गांवचो आमचो धाकटोसो गांव आनी हिंगा तोडें आसा तोड्या हें म्हाका दिसता हे क्रोकोटायल्स काल आमचे भाव सगळे शेतकार भाव कोण सगळे आमी आनी पयलें दिसता आनीक आयज ते आमचे जे ऑफिसरान आमी रोखडे कॉन्टेक्ट केले आनी ऑफिसर जे आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे काल येयले आनी ताका एक केज ते हाडला आनी ताका रातीन दवरलें ते आयज आमकां हिंगा राती म्हाका दिसता हें हितून पडलें. आज एक पीसीस जालो हिंगा मातशें
आमगे फार्मर्स सगळे बेजार जातले म्हणजे आमी शेतान देंवनाय आनी पोतून आमकां कितें जातलें आनी हाय कितें तशें पूण एक जरी हें मेळ्ळो की तें आतां दिश्टी पडलें सो हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक काळजांतान देबर कर म्हणटा आनी आतां शेतकाराकूय हांव सांगूंक सोदता म्हणजे आतां भिवपाची गरज ना कित्याक ऑलरेडी दवरला आनी भिरांत आतां एक गेले अशें की हांवूय बरो भितालो की म्हजीच कामदारां ती भिताली हांवें तांकां थोड्यांक कळलें बाबा कडेन पात्रां आमी देंवना म्हणटालो सो आतां एक भिरांत आहा तीशी गेली. Yesterday we got a call from the villagers saying that there is a crocodile and we managed to rescue it and we will release it in its natural habitat. And one simple message to the villagers of Velsa, Pale, we should learn to live with the harmony with these wild animals also. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रूड.